Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. I'm Father James DeCosta. We are Redemptorists, and I'm the parish priest of St. John of the Cross Church, Sankeli. Over the years, the people of Goa, who with great devotion come to Old Goa to celebrate the feast of our patron saint, St. Francis Xavier, are always very grateful to this saint who has given us the faith that has spread across Goa and across every state of our country. We thank God for this great saint whom we love so much, and the faith that he has given us. We wish that all of us, every one of us, spread and make Jesus Christ known to the world. Koisam Gois Banale Bartu Saiba Gois Saiba Komago Saiba Magbarta Saiba Zaito तुझे विश्वासित साहेबा माय पाय कोण ना देव हा साहेब म्हाका आज रांक वार बाय माय तूं तुझे विश्वास दो साहेबा म्हजे गोंय साहेबाचेर जायत पाट येता बाय माय तूं राख आनी सांबाळ साहेबा आनी मगे मागणीन तूं घाल साहेबा द्या हातीन कोण ना देव आहा म्हाका पाय माय पाय कोण ना म्हजे दे. म्हजें नांव एलिजा पिंटो आनी हांव कोलवा गांवचें पाद्री गेल्यान रावता. म्हाका जायतो भाव आहा गोंय साहेबाचेर. ते भारतान आमी पयले मिसाक आयले. आमकां देवान हे इग्नांतली निमार हांव देवा बरें मागता. देव आमकां जायतें बरें करता. आमीच वायट करूंक मुखार येता ते आमकां सगळें पयस जावं आनी बरी आमकां भलायकी आनी करपा दिवन देवाक लागीं प्रार्थून मागता. हांव तशें गोंय साहेबा कडेन मागता आनी आमचें वयलें वायट येयलें तें पयस जाल्यार पुरो. आमेन. म्हजें नांव इजाबेल मेंडीस, रावता कोलवा. आनी म्हाका गोंय साहेबाचो चड बाळार्थ आहा. चलता उठतना गोंय साहेबा हॉल करता आनी गोंय साहेबांनी पेसून पयस केल्या पुरो मागोता रातीन दीस आनी सगळ्यांक गोंय साहेबा राखल्या पुरो देवाक मागोता. गोंय साहेबा आमचो गांव सगळो गोंय साहेबाको आहा आनी गोंय साहेबा आहा म्हूण आमी आहाय मोठा हांव देवाक मागोता. आमेल्या फेर्नांदीस फातोर्डा. गोंयच्या साहेबा आमकां बरें कर आमचे काला सुसेग दी आनी जेंचे येयला ताका बरी तोखी सावध दी ताका आनी बरें कर आनी तेजे जिवाक बरें कर. ते मातशें वायस आहा बरें कर ताका जालें. आनी इरेलीन रॉड्रिगी आरांबोल. गोंयच्या सायबा वयल्यान जायतें बरेंपण म्हाका येयलां आनी हांगा हे संस्थेन म्हाजें चेडूं सिस्टरूय जालां. हांव गोंयच्या पायतना आर्गां दिता. म्हजें नांव झेवियर मॅस्करेनस. आमी आरांबोलतान आयल्या. आमचे पेरने डिनरीची आयज 9:30 नोवेन आसलें आनी हातून आमी वांटो घेतल्या. जायतीं वर्सां आमचो लोक ही रोमारी करून येता बसी करून आनी हे बसींतल्यान आमी हांगासर हाजीर जाल्यो. 9:30 मीस आतांच आयकलां आनी हो आदलो भावार्थ आमकां जिवो दवरूंक आनी आमचे फुडले पिणकेकूय दवरूंक तो आमी वावुरता. आमची ल्हानूय भुरगीं येयल्यान शाळा आसा तरी आसतना तीं आयल्यान हांगासर आनी आमकां हांगासर येवन बरें दिसता कित्याक भावार्थान जी वस्त मागता ती आमकां मेळटा आनी गोंयचो साहेब आमच्या आख्ख्या गोंया देशाची राखण करता पूण आमी जाणा आनी त्याच बळांत आमी जियेता. तर गोंयचो साहेब आमकां सदांच राखतलो आनी ह्याय फुडें आमच्या सांगात आमची विनोती करतलो म्हूण आमी मागता. म्हजें नांव मारिया फेर्नांदीस. हांव तुयेंच्यान येयल्या.
सान फ्रांसीस शावरा उद्देशीन जायते म्हाका बरें मेवलां, बरेंपण मेवलां, जायते म्हाका मागलेलें फावो जालां. देखून म्हाजो चड भावार्थ ताचेर आहा, चड म्हटल्यार चड जायते म्हाका फावो जालां. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमचे फिरगोचेन आमची फिरगोज सान फ्रांसीस शावेराचीच. त्या देखून आमी सगळीं नोवेनांनी हांव सगळीं नोवेनां आमची थिंगां करता. नोवेनां करून फेस्ताचे मिसूय आमी दिता सान फ्रांसीस शावेराक भेटयता. आमकां चड भावार्थ सान फ्रांसीस शावेराची.